भ्रष्टाचाराचो आज गोंयांत व्हडलो मुद्दो आसा, सदांच आशिल्लो, पूण ह्या थोड्या दिसांनी तुमी पळयला की हो एक खरो व्हडलो मुद्दो जाला आनी लोकांकूय कळपाक लागल्या हाजे वायट इफेक्ट्स आपल्या लायफार कितें जाता ते भ्रष्टाचारा खातीर. पूण हो अशा लेवलाचेर पावला भ्रष्टाचार की हो एक कॅन्सर कसो जावन पडला. आमी दिवाळेच्या पयल्या दिसा राती नरकासूर सगळे जळयले, पूण हो भ्रष्टाचाराचो नरकासूर अजून जळोवंक ना. की आपणे हो जो भ्रष्टाचार चलिल्लो हो केंद्र सरकाराक हांवें लेटर बरोवन सांगलें की असो असो भ्रष्टाचार चल्ला, तुमी कितें तरी एक्शन घेयात. हिसपा भायर भ्रष्टाचार चल्ला म्हणून लोक हांगा मरतात, पूण हो सरकार, हो हेल्थ मिनिस्टर, हो चीफ मिनिस्टर सगळे मेळून फक्त पयशे खातात म्हणून. आनी ताणें म्हळें ह्या भ्रष्टाचाराचेर कितें तरी एक्शन घेवचें सेंटरान. पूण एक्शन कोणाचेर घेतलें? बाब सत्यपाल मलिकाक स्वता ताकाच काडून उडयलो आनी दुसऱ्याक खंय तरी व्हरून उडयलो. म्हणजे जो केंद्राचो सरकार सुद्दां म्हणटालो की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तांणी खालेय बी आनी प्रमोद सावंताक भरपूर खावपाक दिलेय बी आनी अजुनूय खावपाक दितात. हो सगळो कांड जो आसा हातून एक नवें डेव्हलपमेंट आयला काल. आतां तुमकां याद आसा हांवें आतां म्हळें सत्यपाल मलिकान कितें म्हणिल्लें दॅट ही रोड टू द PM. ताणें पत्र बरयलें प्रायम मिनिस्टराक. ताणें फोनार सांगूंक ना मोदीजीक, ताणें ताजी भेट जाली तेन्ना सांगूंक ना, पत्र बरोवन धाडिल्लें. आनी आमकां आज कळून आयला की एका RTI जेन्ना विचारलें की बाबा हें पत्रां खंय काय म्हणून, जी गव्हर्नर सत्यपाल मलिकान केंद्र सरकाराक बरयल्ली, ती पत्रां मेळना म्हूण आतां रिप्लाय आयिल्ली आसा. अशें कशें जावंक शकता? सो हातून कितें तरी लिपोवपाचो हो एक व्हडलो षडयंत्र आसा. आनी ह्या RTI रिप्लायन कितें बरयलां तें तुमी मुद्दम पळयात. तांणी सांगलां इन्फॉर्मेशन वॉज सर्च्ड अँड इट इज नॉट अवेलेबल इन द फायल्स अँड रेकॉर्ड्स ऑफ दिस ऑफिस. गव्हर्नर सत्यपाल मलिकान स्वता म्हणा की आपणे बाबा पत्र बरोवन धाडलां, पूण हे म्हणटात इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल. जर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नाशिल्लें, तांचें कर्तव्य आशिल्लें की दे शूड हॅव कॉन्टॅक्टेड गव्हर्नर सत्यपाल मलिक आनी विचारपाचें बाबा तुमी तें लेटर बरयलां तें खंय, आमच्या रेकॉर्ड्साक दियात म्हणून. पूण तशें करच्या शिवाय जो PIO आसा ताणें त्या लेटरान फुडें कितें बरयलां, देर इज अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ हायर ऑथॉरिटीज बाय द गव्हर्नर. अरे तुका कशें कळ्ळें? अजून पर्यंत तर गव्हर्नर ऑफिस, राजभवन, RTI हेंच नाशिल्लें. तुका कशें कळ्ळें देर इज अ सेपरेट सिस्टम ऑफ रायटींग म्हणून? तूं जस्टिफाय कित्याक करता? एज PIO यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किपींग द रिकॉर्ड्स. यू आर सेइंग इन युअर फर्स्ट सेंटेन्स की बाबा आपल्याक हे लेटर मेळ्ळेना, तुवें गव्हर्नर सत्यपाल मलिकाक विचारूंक जाय आशिल्लें की हे लेटर खंय गेलें, प्लीज गिव मी अ कॉपी फॉर माय रेकॉर्ड्स एज आय एम द PIO. पूण हें करच्या शिवाय हो जस्टिफिकेशन दिता. भ्रष्टाचार बंद करपाक जे लोक आयुक्ता खातीर आंदोलन आमी सुद्दां केल्लें, जी आम आदमी पार्टी ह्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनांच्यान भायर आयिल्ली, ते लोक आयुक्त स्थापन करपाक. पूण आज गोंयचे लोक आयुक्ताक इतले पोखरून उडयलां, इतले वीक केल्ले आसा की आमचे लास्ट लोक आयुक्त जस्टीस PK मिश्रा जे आशिल्ले, तांणी स्वता म्हळें की गॉड ओन्ली कॅन सेव गोवा. देवूच ह्या गोंयांक वाचोवंक शकता, कित्याक इतलो भ्रष्टाचार जाता आनी आपल्या कडेन कांयच जावंक शकना, देवूच कितें तरी वाचोवंक शकता म्हणून. तर लोकशायेन देव म्हळ्यार जनता आसता, जनता जनार्दन आसता. तर आमची अपील आसा सगळ्या लोकांक, गोंयकारांक, की ह्या वेळा जे नरकासूर उरल्या फुडल्या इलेक्शनान ह्या भ्रष्टाचाराच्या नरकासुराक जळोवचो आनी खरें तुमी लोकशायेन देव, तुमी ह्या गोंयाक वाचोवचें.